मगाच्या भाव भयणीनो रोजार मायक समर्पिल्ली फिरगस अलंकार तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेट अलंकार हांगा तावन बाब मेलविनाचे प्रणाम। बाळू जेजूचे पुनशेट अलंकार जायत्या भक्तिकांक एक आत्मीक आसरो जावन आसा। कश्टतली निराशे जाल्ली जिवितांत विविध रितीच्या दगदवण्यांनी समासान वळख जाल्ली जायतीं जाणां ह्या पुंतळाक येतात। बाळू जेजूची बेसांवां आशिर्वादां जोडतात। ह्या संदर्भार तुम समेस्तांक हांव ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता। हर एका शुक्रारा सकाळी 10:30 वरार हांगासर सक्रामेंताचें आराधन भलायकेचें मागणें तशेंच सुटकेचें मागणें आनी विशेष करून पवित्र तेलावणे मुखांतर समयाची गुण करची सकत अनुभव करचे एक भाग आमकां फावो जाता। ताजे उपरांत मिसाचें बलिदान आनी देवाच्या उतराची परगटणी ताजे उपरांत बाळू जेजूच्या मानार नोवेन आनी उपरांत सरफिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आनी उपरांत तेलावणी आसतली। देखून व्हडा संख्यान ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक तुमी येवचें। तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणलो स्वामी जेजू क्रिस्त जायत्यांचे कश्ट हळ करूंक निराशी जाल्ल्यांक बरोवसो दिवंक कश्ट तेल्ल्यांक सुटका सुणवण दिवंक आनी एका रितीच्या दादोसकायेचें जिवीत जिवच्याक बाळू जेजू आपोवणें दिता। ह्या पुंतळा व्हडा संख्येन येया, तुमचे गरजो घेवन येया, तेसांव घेवन येया आनी सोम्याची कृपा आनी बेसांवां जोडून संतुश्ट जाया। तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत।